मायकलान म्हाका केन्नाच मजत करूंक ना आनी ताचे मजतीची गरजय ना. मायकल कितें म्हणू, शिवोलचो भाजपाचो उमेदवार हांवूच आनी हांवूच थंय जिखतलों. म्हाजो हांव समर्थ आसा. पत्रकारांनी खणून खणून विचारिल्ल्या प्रश्नांक शिवोलेचो आदलो आमदार आनी भाजपाचो माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकारान ह्या उतरांनी जाप दिले. शिवोली मतदारसंघा खातीर सद्याक भाजपा विरुद्ध भाजपा अशें कोफुसांव सुरू जाला. विधानसभा वेंचणुके खातीर कांय म्हयने उरल्यात. भाजपात मंत्रीपदार आशिल्ल्या मायकलाची घरकान्न शिवोलेच्यान वेंचणूक लढयतली. देखून दयानंद मांद्रेकाराचे वावुरपे फुर्योज जाल्यात आनी मांद्रेकारूय. पूण तिडा उक्ती करिनासतना ताणें सांगलें, मायकल म्हजो इश्ट, पूण हांव वेंचून येवपा खातीर ताची मजतीची आपल्याक गरज ना. आयकात मांद्रेकाराक. वोट जाल्ली 16,500 वोट जाल्ली आनी म्हाका तुज्या प्रेस वालो इलेक्शन जाल्या नंतर येयलो आनी म्हाका म्हणलो, अरे मांद्रेकर बाब तुजें कितें हें मत आहा काय म्हणून, हें इलेक्शन तुमी जिखतल्यात काय कितें. आनी जाल्यार म्हाका म्हणलें खबर ना, हांव इलेक्शन जिखतलो काय कितें तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका किमान 4,500 वोट पडटली इतकें खबर आहा. म्हणजे इतकें आमी काम केलां. कितकी 4,500 वोट म्हाका पडटली इतक्यान सांगलेलें. आतां 16,500 तितक्यान तो म्हणला 16,500 वोटींग जालां आनी तूं 4,500 वोट पडटले म्हणटा तूं कसो जिखूंक शकता. तेन्ना रिजल्ट येयले पळय, रिजल्ट इतके बरे येयले. हांव 4,455 वोट म्हाका पडले आनी 800 मतांनी हांव जिखलो. ओके, मायकलाचे तुमकां कितें म्हणलें आसा? मायकल बरो फ्रेंड. सो तुमच्या मदें डिफरन्सिएशन कांय ना? कशें बाबा तो बसोंक सोदता, तो कितें कशें राजकारण कशें आसता. पॉलिटिक्सान मायकलान पॉलिटिक्सान हाडपी हांव सगळ्यांत पयले तेच्या कॉन्स्टिट्युएंट वचून तेची मिटींग घेवपी आनी त्या लोकांक थंयसर सांगपी. त्या वेल्लेकार म्हणच्या घरान हांवें ती मिटींग घेतलेली आनी त्या लोकांक हांवें सांगलेलें की फुडलो आमदार आहा पळय हो मायकल लोबो. तुमी सांगलें? हांवें सांगलेलें. तो तेन्ना जिल्ला पंचायतीचो मेंबर आसलो तेन्ना हांवें सांगलो ताका. कित्याक म्हाका तेन्ना विश्वास आसलो तेचेर की हो मनीस आहा पळय फुडें वचून आमदार जालो तो. आतां विश्वास आहा? तोच विश्वास आहा तुमचो? तो मायकलाचेर आतांय तोच विश्वास उरला तुजो? तो इलेक्शनाक बाबा फाल्यां तुका हेल्प करूंक शकता म्हणून सिओलेन? म्हाका ती हेल्प करपाची गरजूच ना. तेजी गरज ना? अरे बाप्या, म्हाका तेणें केन्ना हेल्प करूंक ना. म्हाका तेणेन केन्नाच हेल्प करूंक ना आनी म्हाका केन्ना हेल्प करपाची तेजी हेल्प घेवपाची म्हाका गरजूच ना. हांव म्हाज्या ताकदीचेर समर्थ कळ्ळें तुका. म्हाका तेजी गरजूच ना न्हू. आतां तो केन्ना पॉलिटिक्सान येयला आनी तो केन्ना म्हाका मदत करतलो. आतां तो पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं हांव ह्या राज्याचो मंत्री जाला 2002. म्हणजे पॉलिटिक्सान हांव ह्या पॉलिटिक्सान आनी पार्टीन हांव सिनियर मोस्ट मनीस डॉक्टर मनोहर पर्रीकर. म्हाका कितें पूण मायकल इज माय गूड फ्रेंड. तो बरो फ्रेंड. पॉलिटिक्स तो रावलो तेची बायल रावली. लेट्स फायट पॉलिटिक्स. एकाच पार्टींतले दोग जाण एकाच मतदारसंघात लढपाक सोदतात हें कशें कितें ह्या प्रश्नाचेर मांद्रेकारान जाप दिली. तो म्हणटा आपूण लोकशाही मानता, देखून कोणी खंय लढचें आनी खंय जिखचें ताचें तो थारायतलो. पूण शिवोले हे खेपे भाजपाचे वतीन हांवूच उबो रावतलो आनी हांवूच जिखतलो. आयकात तांचो आत्मविश्वास. कशें आहा, वी आर बिलीव इन डेमोक्रेसी आनी डेमोक्रेसीन खंयच्याय मनशान खंय तरी येवन इलेक्शन लडोवचें. अपार्ट फ्रॉम पार्टी. ओके, पूण फाटीं तुमी स्टेटमेंट केल्लो जेन्ना सीएम तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन टुराक गेल्ले की कितें चल्लां पळय तेजेर बीजेपी पार्टीन लक्ष दिवचें, दखल दिवची म्हणून. कित्याक असो स्टेटमेंट हांवें करूंक नासलो, आमच्या कार्यकर्त्यान केलो. ओके, कार्यकर्त्यान केल्लो. ज्या पद्दतीन जें कितें चल्लां पळय तेचेर तुमी दखल दिवची आनी कार्यकर्त्यांचे त्या स्टेटमेंटाचेर ठाम आसा. ओके, तुमकां कॉन्फिडंट आसा की तुमकां टिकेट मेळटली बीजेपीची? कॉन्फिडन्स आसा की हांव जिखतलो म्हणून. जिखतलो म्हणून? हय, 100%. आनी एके सायडीन तो म्हणटा की तेंचे सर्वे प्रमाणे तेजे बायलेचें नांव फर्स्ट आसा अशें थिंगा. कशें आहा,
जो जे सर्वे आहा पळय ते आपणाक जाय तो हे सर्वे करता. हांवें म्हाजो सर्वे करूंक ना. हांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 फावटी जिखलां. हांवें केन्ना सर्वे करूंक ना. म्हाका कॉन्फिडन्स आहा ह्या फावटीक हांवूच जिखतलों. पूण फाल्यां समज तूं पार्टीन तुमची दखल घेवंक ना जाल्यार मागीर कितें करतलो? इंडिपेंडंट ओ कितें? पळय पार्टी दखल घेयना जाल्यार तेन्ना विचार करपाक खूब टायम आहा. ओके. खूब टायम आहा. कांय आजूच सगळें करपाची गरज नासना. हां. पण तुमी हें कशें पळयता मांद्रेकर बाब की दोगूय जाण तुमी एकाच पार्टीन आसा पूण तेज्या हाडीच्यान स्टेटमेंट येता की तेणी इच्छा दाखयता सगळें दाखयता. अशें आहा. हो क्वेश्चन तुमी म्हाका इतरापो सोबूत चुकीचें. कित्याक दयानंद मांद्रेकर एज BJP हांवें म्हजो कॅरियर अलॉंग विथ मनोहर पर्रीकर 1991 स्टार्ट केला BJP बरोबर. आनी हांव पॉलिटिकल मनीस म्हणून म्हजें काम आहा पळय हांवें BJPन स्टार्ट केलां. आनी आजूय हांव BJPन आहा. हांव आजून ज्या पक्षान म्हजें काम चालू केलां हांव वोटर MG पार्टीचो आसलो. वोटर म्हणून हांव MG पार्टीचो आसलो. आनी तेच्या नंतर हांव BJPन गेलां. हांव आज पर्यंत ठाम BJPन आहा. आनी ह्या मदल्या काळान भितर कोण येता आनी कोण वयता हेंची दखल घेवपाची म्हाका कित्याक चिंता ना, पडली. तुमची दखल म्हणजे तुमी पार्टयेक सांगला काय म्हणटा कशें तें? बाबा तुमी आसतना थिंगा दुसरे जाण कशें आहा न्हू पळय म्हाका पार्टीक स्पेसिफीक कितें सांगपाची कांयच गरज तांकां ना. खबर आहा. म्हाका पूर्ण विश्वास आहा. पार्टी आहा पळय ही म्हाजे बरोबर जाता. फाल्यां बसलो जाल्यार तो तेंचो अवश्य बसचो. तें सांगलें न्हू तुका तेणी बसचोच म्हणून. पण तुमकां इफेक्ट काय जावचो ना तितून? इफेक्ट काय जाता तो बसत हांव जिखतलो म्हणटा तेन्ना इफेक्ट कित्याक. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार.